वंदन तुका मोन्या रूपा लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय मोन्या रूपा लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका पयणार सांगात दिताय कश्टान वारान सांबाळ व्हरताय जिणे पयणार सांगात दिताय कश्टान वारान सांबाळ व्हरताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका अज्ञानाक तूं जाणवाय दिताय अंतरांत तूं दिवो जाताय अज्ञानाक तूं जाणवाय दिताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका उतरान तुझ्या तूं सोडायताय मासान तुझ्या गठाय दिताय उतरान तुझ्या तूं सोडायताय मासान तुझ्या गठाय दिताय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका मोन्या रूपा लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय मोन्या रूपा लिपोन रावलाय साक्रामेंतान राखून आसाय स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका स्वादीक जेजू नामान तुका दुलोक जेजू वंदन तुका हालेलुया हालेलुया Samiajusu Tuंड्या रूपा कलकरोस असरसच्या म्हज्या इश्टा तुका जावं दी मान तुका जावं दी आराधन तुका जावं दी समर्पण ह्या घडये आमी तुका मान करता आमी तुका आराधन करता आमी तुजी स्तुती करता
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Obrigado com a minha Jesus, obrigado com a minha Jesus. Mahima do com a minha Jesus, stuti do com a minha Jesus, vandan do com a minha Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. भावनेनं एक घडी भरू आमची दिस्त सक्रमेतांत अजरासच्या या आमच्या जेजूचेर कंसवया. आयचो दीस आमी जेजूक समर्पण दिवया. आयच्या दिसाचे सर्व राठावळी, आयच्या दिसाचे सर्व कामां जेजूक आमी समर्पण दिवया. तुजो आनी म्हजो इश्ट, तुजो आनी म्हजो खाकुळतीचो सागरू जेजू ख्रिस्त या पवित्र सक्रमेतांत खरोच हजर आसा. दुलोब जेजू, स्वादीक जेजू, कालतो जेजू ह्या उंड्या रुपा खाल खरोच हजर आसून आपलें दैवीक दर्शन म्हाका आनी तुका पाठयत आसा. आपल्या गोपांत तो म्हाका आनी तुका घेवन सो आसा. आपल्या पाकाट्याच्या सावळेंत आमकां लिपय म्हणून ताचे लागीं आमी मागया. आपल्या पाकाट्याच्या सावळेंत आमकां सदांच दवर म्हणून आमी ताचे लागीं परतून मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया. धिंबयेर आमी आसाव, सोम्याक आमी मान करताव, सोम्याक आमी आराधन करताव. आमचे जिवीत सोम्याक आमी ह्या घडये समर्पण दिवया. सोम्या जेजू, प्रत्येक तरान आस तुजे मुखार हजर आसलेल्या ह्या सर्व म्हज्या भाव भयणीक तूं पळय जेजू. तुका आराधन करूंक, तुका नमान करूंक, तुजे तावन बेसांव सोडूंक ती आस हांगसर तुजे बगलेक ती येवन पावल्यांत. सोम्या जेजू, स्वादीक जेजू, मोगाळ जेजू, दुलोब जेजू, तुका जावं दी मान, तुका जावं दी आराधन, तुका जावं दी प्राणीपाद, तुका जावं दी आमचें समर्पण. आमच्या खातीर तूं ह्या संवसारी आयलोय. सैमान तो देव तरी आपल्या समाज संपणाक तूं लब्धन रावलोय नाय. बगार किरकोळ मनशापण घेवन मनशा सवय जियोवच्या खातीर, मनशाक पातके सैमतावन ऊन सुबारच्या खातीर, मनशाक नितळ करच्या खातीर, मनशाक निर्मळ करच्या खातीर, मनशाक बांदपासांतले सोडोवच्या खातीर, मनशाक देवाचो मोग दिवच्या खातीर, मनशाक देवाची काकुळट दिवच्या खातीर, आमा सुमेस्तांक सैतानाच्या पासांतले तुटोवच्या खातीर सोम्या जेजू तुवें हे मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी आयलोय. आनी तुवें सांगलें हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव सदां काल तुमचे सवय सदांच रावतलोय. वय मोगळा सोम्या जेजू, तुजो मोग आमी अनुभव करनासाव, तुजी दया आमी अनुभव करनासाव, तुजी काकुळट आमी ह्या घडये अनुभव करनासाव. तर ह्या घडये आमचे सवय राव जेजू. आमचे सगळ्यांचें जिवीत आमी तुका समर्पण दिता जेजू. आमी तुका आराधन करता जेजू. आमकां तूं सोडून सोडिनाका जेजू. जावं पुरो मनशा सैमाक लागून सबारपोटी हांव पाताक आदारन तुज्या मोगातावन हांव पळून गेलां जेजू. तुज्या मोगातावन हांव पयस केलां जेजू. तुका म्हज्या जिवितांत हांवें तिरस्कार केलां जेजू. म्हज्या भावा भयणीक हांवें दुखयलां जेजू. साबार जाणांक हांवें कश्टांत घालां जेजू. साबार जाणांचें जिवीत हांवें पाड केलां जेजू. म्हज्या आडनातलेल्या जिबे मुखांतर खोटी उतरां उलोवन अनेकल्याचें जिवीत हांवें देसवाड केलां जेजू. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या आवय बापायक हांवें दुखयलां जेजू. म्हज्या कुटुंबांत हांवें म्हज्या भुरग्या बाळांक हांवें दुखयलां जेजू. जाल्यार जेजू तुजी काकुळटी वर्ती जावन आसा, तुजो तो मोग तो वर्तो जावन आसा. कितेंच म्हजी अस्कत काय तूं बळी नासतना, म्हजें उणेपण तूं बळी नासतना, म्हजी पातकां तूं बळी नासतना सदांच तूं म्हाका आशिर्वादीत करताय जेजू. आशिर्वाद म्हजे थंय वत्ताय जेजू. तर आमी तुका आराधन करता जेजू. आमी तुका नमस्कार करता जेजू. आमचें सगळें जिवीत तुका समर्पण दिता जेजू. तर तुमची जबाब जावं दी. आराधन तुका सोम्या जेजू.
आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू म्हज्या सडवंदरा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू म्हज्या राया आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू काकुळतीच्या सागोरा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू मोगाच्या दर्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू वैजांच्या वैजा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या बुसवंदरा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या इष्टा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू रायाच्या राया आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू जिविता सागोरा आराधन तुका सोम्या जेजू मोगाचे जरी आराधन तुका सोम्या जेजू जिविताचे जरी आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू संवसारा खातीर बापान दिल्लेल्या उंड्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आपणाकच मोडुल्ल्या उंड्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमचे खातीर उंड्या रुपाकाल हजर आसच्या आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या जिविताच्या खाना आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या आत्म्याच्या बरवशा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमच्या आत्म्याचे गठाये आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू ससान मोगाच्या सागोरा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू आमा पातक्यांचे बाचावे आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू पिडेस्तांच्या वैजा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू कष्टा दुखांत असलेल्यांच्या बरवशा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू मोडतेल्यांचे बाचावे आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू कुरपे देण्याच्या दातारा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू म्हज्या सडवंदरा आराधन तुका सोम्या जेजू जेजू म्हज्या राया आराधन तुका सोम्या जेजू म्हज्या इष्टा आराधन तुका सोम्या जेजू परत एक घडीवर त्याच जेजूचेर आमी इश्ट लावया म्हजो इश्ट म्हजो राय वैजांचो वैज आमचो सुमेशांचो बरवसो आमी निराश जाल्ल्या वेळार एकसरपणांत असलेल्या वेळार आमी बेसारपणांत असलेल्या वेळार आमकां आमचेच म्हणल्यार कोणूच ना म्हणून आमकां भोगुल्ल्या वेळार जेजूस जावन आसा आमचो बरवसो तोच जावन आसा आमचो आसरो तोच आमचो सांबाळणार जावन आसा तर ह्यात आमी गीत गायत आसतना तूंच म्हजो आसरो म्हणलो गीत आमी गायत आसतना आमकांच आमी सोमयाक आमी समर्पण दिवया आमचे जिवीत ताकाच्या मुखार दवरया भवर्तान ताका आमी सांगया सोमया तूं जावन आसा आमचो आसरो तुजो आमी मोग करता जेजू तुज्या मोगांत हांव जियेता जेजू तूं जावन आसा म्हजो गवळी जेजू आमचो सोमेश्टा सांबाळचो दातार जेजू म्हजें जिवीत हांव तुज्या पांया तळा हांव दवरतां जेजू म्हज्या गरजां खातीर हांव मागतां जेजू म्हणून हें गीत आमी भक्तीपणान गायत आसतना सोमयाक आमच्या जिविताचो आसरो म्हणून घेवया सोमी आमच्या जिविताचें सर्वस्व म्हणून आमी घेवया आनी आमचें जिवीत सोमयाक आमी समर्पण दिवया आनी जेजू म्हजो आनी तुजो भावार्थ पळयता आनी म्हाका आनी तुका आपल्या बेसावांनी भरता सकड वडा ताळ्यान तूं मोचें कोटली तूं म्हजो देव परत तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो गोगोंडा तूं म्हजो मोगाडी तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता वय जेजू आमी आमच्या काळजांत हांव तुका आराधन करता जेजू आमच्या आत्म्यांत हांव तुजो मोग करता जेजू ते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सांगा सोमयाक आमी हांगासर आसा सोमया तुज्या पांया तळ आमी आसा जेजू
आमची पिडा शिडा घेऊन तुझ्या लागी आईले हांव जेजू आमचे कष्ट दुःख घेऊन आम्ही तुझ्या लागी आईले हांव जेजू आमची बेजारपण आम्ही घेऊन तुझ्या लागी आईले हांव जेजू आमचे एकसोर जिवीत घेऊन तुझ्या लागी आईले हांव जेजू सोमी आम्ही अंगसर आसां जेजू तुझ्या काकुळटी खातीर आम्ही मागता जेजू तुझ्या सोडवणे खातीर आम्ही मागता जेजू तुझ्या उतरा खातीर आम्ही लालेत हांव जेजू तुझ्या गुणकाच्या सत्य खातीर आम्ही आशेवन आसां जेजू आम्हा समेस्त खातीर आम्ही मागता जेजू हांगा हांव आसा वय जेजू तू आमचो गवळी जावन आसाय आम्हा समेस्त सदांच सांबाळसो तू गवळी जावन आसाय जेजू सुकोन गेल्ल्या वेळार फाटी हिंडा खापून हाडसो तू गवळी जावन आसाय जेजू सुकन पाथाकन तुजे जावन आमी पळोवन वेत आसतना तुज्या माईपासी उतरान आनी तुजी दोनी हातांनी तू आमकां तुजे लागीं आरयताय जेजू हरगां तुका जेजू तुजे लागीं आमी आतां जेजू आमी हांगासर आसा जेजू तू म्हजो गवळी तूं म्हजो पुसवंदा तूं म्हजी गुपी सभा तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सकळ भाव भयणीनो सोम्याक आमी आराधन सोम्याक आमी नमस्कार करनासा सोम्यास आमी मोग करनासा सोम्याक आमी थैरान सांगया तुज्या पांया तळ आयले हांव जेजू तुजो मोग करूंक आमी हांगा आयले हांव जेजू तुजे तान बरी भलायकी सोडच्या खातीर आमी हांगा आयले हांव जेजू हांगा हांव आसा सोम्या जेजू वैजांच्या वैजा आमचे तुजे वीर मोत भाव तुझी ती अगणित गुण करची सकत या आमच्या पिडेस्त कुडींत वळशी कर तुझ्या त्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर तुझ्या त्या दैवीक काकुळतीन कुडी आत्म्याची बरी भलायकी आमकां दी जेजू सोमी आमी बरी जावंक आशिता तुवें खुशी वेल्यार आमी बरी जाता जेजू जेजू दाविदाच्या पुता आमचेर बीन मोत पाव जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकुळत कर जेजू दाविदाच्या पुता हांगासर जमा जाल्ल्या हर एकल्यांचेर तुजी दैवीक सकत वरय जेजू हांगासर जमा जाल्ल्या हर एकल्यांक तुजी दैवीक सकत पाठय जेजू काकुळटीचो सागोरा मोगाळ इस्ता जेजू क्रिस्ता हांगासर जमलेल्या हर एकल्यांचेर तीस दैवीक सकत वारय जेजू तुझ्या नावान हांगासर आमी मागता आसतना जेजू तुझ्या रगत ह्या म्हज्या भावा भयणीच्या शिराशिरांनी वळोवन दी जेजू हर एकल्यांक तूंच तुज्या सक्त्यान भर जेजू तुजो स्पर्श दी जेजू तांकां तूं आपोड जेजू तांकां तूं गुण कर जेजू तांकां तूं सक्त्यान भर जेजू फवडतान ती मागून आसात परवशान ती मागून आसात ती परतून म्हणटात आमी हांगासर आसा जेजू तुज्या पांया तळ आयले हांव जेजू सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन आमी तुजो मोग करता हांव जेजू आमी तुजो मोग करता तुज्या पांया तळ आयले हांव जेजू आमी हांगासर आसा हांव जेजू आमी हांगासर आसा भवर्थान तुझे जिवीत जेजूक समर्पण दी जेजुविने आमचे जीवित नश्वर जेजू शिवाय आमी जियोंक साध्यच ना आमचे जीवित व्यर्थ आमचो सोडवून जेजू क्रिस्त हांगासर आमकां जिवीत दिवंक दातार हांगासर आमची घटाय स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितान तुजे सेवकां करता वै सोम्या तुजो मोग करता हांव जेजू तूं बरें कणसाण आसाय जेजू आमी तुजो मोग करता आतोबान हांगा हांव आसा सकड आमी सोम्या हांगा हांव आसा पिडेस्त जावन सोमी हांव तुज्या मुखार आसा दुखेस्त जावन सोमी हांव तुज्या मुखार आसा निराश जावन हांव तुज्या मुखार आसा जेजू म्हज्या सगळें जिवीत तुजे लागीं समर्पण दिवचे खातीर हांव हांगासर आसा जेजू म्हज्या तावन कितेंच करूंक साध्य ना म्हणून
तुझेर पातयेनी दवरून हांव तुजे लागीं आसा जेजू जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा आमच्या दोनी आतां आमच्या हडद्यार दवर न्हू आमी मागया खून म्हाका कर सोम्या खून म्हाका कर सोम्या खून म्हाका कर सोम्या खून म्हाका कर परत खून म्हाका कर सोम्या जेजू आम्हा सोमेस्तांक तूं आपड तुज्या दैवीक हातान तूं आम्हा सोमेस्तांक आपड ती गुण करची सकत हांगासर वरय तुज्या पवित्रात्म्या धेण्याक पवित्रात्म्याक हांगासर पाठय जानवायकीने अनुभूत घटाय समजोनी भक्त देवविरांत या 7 देण्यांनी तस पवित्रात्मा आमचे देवण येवन दी आम्हा सोमेस्तांचेर देवण येवन गुण करचे सकत हांगासर वरय जेजू आम्हा सोमेस्तांक तूं बरें कर जेजू खून म्हाका हालेलुया 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 अरिगांद का जेजू अरिगांद का जेजू अरिगांद का जेजू अरिगांद का जेजू परत एक घडी बरो जेजू पळयत रावा जेजूचें जिवीत तुझें आनी म्हजें जावं दी केदींच आमकां रचलेलो देव आमचो हात सोडिना आमकां सदांच पोसता आमकां सदांच सांबाळटा ताचेर भरवसो दवरल्यांक ताणें केदींच ताणें निराशे करूना हर एका मेठा मेठांनी ताणें आमकां सांबाळला परत आमचे दोळे आमी दांपया सकड आमी दोळे दांपया सोमी आम्हा सोमेस्तांक आपडटा सोमी जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका बरें करता म्हजे आनी तुजे समस्येक परिहार तो दिता म्हज्या सर्व समस्या हांवें सोम्याक आमी समर्पण दिवया म्हजीं भुरगीं बाळां म्हज्या कुठां म्हजी पिडा शिडा म्हजें जिवीत म्हजी शेजारचीं म्हजीं कामां म्हज्या जिवितांत असलेले सर्व प्रॉब्लेम जेजू ह्या घडये आम्हा सोमेस्तांक आपडटा धडे आमी दंपया सोम्याक आमच्या जिवितांत समर्पण दिवया तुमची जाप जावं दी हांव तुका समर्पिता सोम्या हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजें सगळें कुटुंब हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी आवय बापूय आनी भाऊ भयणी हांव तुका समर्पिता सोम्या आमचें सगळें फिरकस कुटुंब हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हज्या वाड्यांतलें सर्व कुटुंबां हांव तुका समर्पिता सोम्या सर्व म्हज्यो आशा आनी यात्रेक हांव तुका समर्पिता सोम्या सर म्हजी मागणी आनी प्रार्थना हांव तुका समर्पिता सोम्या सर म्हजी पातकां आनी अस्खतकाये हांव तुका समर्पिता सोम्या सर म्हज्यो बऱ्यो आनी वायट सवयो हांव तुका समर्पिता सोम्या हांवें हाती घेतिल्लीं सर्व कामां हांव तुका समर्पिता सोम्या हांवें मुखार करूंक येवजिल्लीं सर्व योजना हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हज्या जिवितांत तुवें केल्लें मांडावळ हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी पिडा शिडा कश्ट आनी दूख हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी क्रेस्त काय सुख आनी संतोष हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हजी दुबळीकाय आनी म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पिता सोम्या म्हज्या कुडीची मानसीक आनी आत्मीक भलायकी हांव तुका समर्पिता सोम्या परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबादारांक हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या मोगाच्या मनशांक हांव तुका समर्पिता सोम्या आमच्या बवरी आसच्या अक्रिस्तांव भावडांक हांव तुका समर्पिता सोम्या तुझ्या रासा खातीर कश्ट दगदनी भोगतेल्यांक हांव तुका समर्पिता सोम्या सर्व आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक हांव तुका समर्पिता सोम्या सर्व शिक्षक शिक्षकींक हांव तुका समर्पिता सोम्या आस्पत्र्यांत कस्टमच्या वळवळच्या सर्व पिडेस्तांक हांव तुका समर्पिता सोम्या आस्पत्र्यांनी वावुरच्या डाक्टरांक आनी नर्सांक हांव तुका समर्पिता सोम्या अनाथ भुरग्यांक हांव तुका समर्पिता सोम्या काजारी बेस जोडूंक चिंतल्या जोडू
यांक हांव तुका समर्पिता सम्या भुरग्याच्या देण्या खातीर मागच्या सर्व काजारी जोड्यांक हांव तुका समर्पिता सम्या काम नासतना बेकार असलेल्या सर्व आमच्या भाव भयणींक हांव तुका समर्पिता सम्या दुबळीकायेंत कश्ट दिल्यांक हांव तुका समर्पिता सम्या एका निसा देवा तावन भावार्थ सांडलेल्यांक हांव तुका समर्पिता सम्या सर्व आमची जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया आणि हें गीत आमी गायत आसतना सगळो जेजूक समर्पिता म्हळ्यार गीत आमी गायत आसतना आमच्या सगळ्यां जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया निराश जायनाका जेजू म्हाका सोडिना जेजू म्हजो हात सोडिना आमचे जिवीत सोम्याच्या पांया तळा दवरया तोच आमकां बरें करता कित्याक म्हजें जिवीत हांव सोम्याच्या हातांत सोडटा तो आशिर्वादीत करता तो कृपे बेस्सावांनी भरता सिराकाचो ग्रंथ 30 आणि 9 अध्याय 20 आणि 2 वळ म्हणटा सर्वेस्वराचो आशिर्वाद बरोवन ओमथाता ते एक न्हंय बरी वय मोगाळ भावन भयणीनो सर्वेस्वराचो आशिर्वाद भरोवन ओमथाता आणि तो आमकां आशिर्वादीत करता तर आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवया गावया गीत सगळो जेजूक समर्पिता सगळं सावंदिता सगळं आमच्या जिवीत सगळं सावंदिता सगळं म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता सोम्या जेजू या घडये या म्हज्या भावा भयणीक हांव तुका समर्पण दिता आज या आराधनाक हजर जाल्ल्या हर एकल्यांक तुज्या पांया तळा हांव समर्पण दिता जेजू तांचे सर्व तेस्तांव हांव तुका समर्पण दिता जेजू तांचे सर्व मागणी तुज्या पांया तळा दवरता जेजू हांगासर आज हजर जाल्ल्या हर एका म्हज्या भावा भयणीक हर एक तांचे गोडसो हर एक तांचे तेस्तांवां हर एक तांची प्रार्थना हर एक तांचे सगळें कुठाम तांची भाव भयणी जे कोणा पासून ती मागोंक हांगासर आयल्या हर एकल्यांक हांव तुज्या पांया तळा हांव समर्पण करता जेजू जेजू तुजेर पवार्थ दवरनो तुजेर बरवोसो दवरन ती हांगासर आयल्यांत आमी केदींच निराश जावचें ना जेजू लागीं आमी धांवून आयल्यार जेजूच आमकां धैर्य दिता जेजूच आमकां बळ दिता जेजूच आमकां घटाय दिता जेजूच आमकां सकत दिता म्हणून त्या पातयेन ती हांगासर आयल्यांत सोम्या तुवेंच सांगलां सकमण तेल्याक सर्व संगती साध्य म्हणलां जेजू त्याच तुज्या आमी तुजेर पातयेवन तुजेर सतमानून आमचे सर्व गरजो तुका समर्पण दिता आसतना ह्या म्हज्या भाव भयणीक आपड तांच्यो गरजो कितें आसात ते मानून घे आनी तांकां बरें कर जेजू बरें कर धर्मगाळ बाबा तुमचे जिवीत देवा समर्पण दिया ताची काकूळ तुमी मागा ताचे धांवणो सकत जोड घेया लाई सांता काणगे सोम्या म्हाका आता सगळो सावंदिता सकट सांगाता सगळो सावंदिता सगळो म्हाका सर्वंदारा हांव समर्पिता सगळो सावंदिता पळय सोम्या म्हजें जिवीत तुका दिता जेजू ह्या म्हज्या भाव भयणीक तुका दिता जेजू सर्वंदारा भाव भयणीनो परत आमची दिश्ट ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर लायल्या
ताचे दैवीक आशिर्वाद जोडचो हो वेळ आमच्या जिविताचें आमी समर्पण केलें आतां ताचे तावन बेसांव जोडचो हो वेळ आपले आशिर्वाद तुजेर आनी म्हजेर तो पाठयता आमच्या कुटुंबाचेर तो घालता ते आशिर्वाद तेंत आशिर्वाद आमी स्विकार करया आनी आमी समेस्त आशिर्वादीत मनशां आमी जावया हेरांक सोम्याचे आशिर्वाद दिवची मनशां आमी जावया तर सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या घाल तुजे आशिर्वाद म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या तेसांवांचेर म्हज्या मागण्याचेर जें कितें हांव तेसांव घेवन आज हांगासर आयलां त्या तेसांवाचेर त्या मागण्याचेर तें आशिर्वाद घालचेच आनी हांव बरो जातलो तुज्या आशिर्वादान हांव भरतलो येद्या व्हडा सक्रामेंता प्रार्थुया ए देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी बोगसरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Padre Pio Papa, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सलचात आमी देखील तुझ्या आशिषेचे ते दुर्बळ वाटे विदेपणाचो परकसलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा कुर्सास कुरो चडलोय भाजीवन पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सलचाक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावो देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचिता जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारक्या
आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझा सांपियो आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापोजीन यासक सांपाद्रे पियोकू तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशेष तरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताचे विनंतेन कितें हांव आत्रे कोण मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा तुमगे तेवत्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर आमच्या कुटुंबा बसत आमी मागया कुटुंबांत शांती समाधान संतोष माय मोग सदांच राज जावच्या खातीर आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले सम तुजे संगता श्रेम तेतून सदैव आनी सदैव फॉल कुस्टेन जेजू भाग्यवंती मर्यादा बाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे रावपात येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप आमकां दितलो आपले बाबा कडेन ताचे नवें मागता तें म्हाका फावो कर सर पिडेस्त पासत आमी मागया विविध रितीन पिडेशेन वळवळची आमची भाव भयणी जेजू तावन गूण करचे सकत मेळोन खंडीत सावन गूण सावन दी आनी देवाक महिमा ती पाठोवन दी आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले सुमतीजे संगता श्रेम तेतून सदैवान सदैव फॉल जुगुस्टेन जेजू भाग्यवंती मर्यादा बाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे रावपात येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर आनी संवसारांत पूण म्हजीं उतरां सरशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरोवचो म्हाका आसा आमच्या त्या सांव बसत आमी मागया खंयची गरज घेवन आमी हांगासर पावल्या त्या गरजे खातीर त्या सांवा खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन बरले समतीजे संगता श्रेम तेतून सदैवान सदैव फॉल जुगुस्टेन जेजू भाग्यवंती मर्यादा बाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे रावपात येता हे जेजूच्या पवित्र काळजात कश्टांतल्यान थंय दाखयनासतना रावचें तुका असाध्य आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकुळट दाखय तुजी आनी आमची मोगाळ आवय मरयेच्या दुखेस्त आनी दुलोभी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमारणी काकुळ तुजे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेची विची बाळकां ह्या दुखेच्या कोणात आसता आसता सोन आमी तुका दान करता सो आमचे कये हे तुजे काकुळचे दोळे आमचे वयर पडटे आनी ह्या परदेशच्या उपरांत जे कुस्ते सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळे हे मोगाळे हे दुलोभी अहंकारे सांसुसे जेजूच्या पोसक्या बापा आमकां विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांपियो आवय बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या
विनंती कर सांपियो कष्टांवरान तिरस्साण सांबाळल्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो फ्रांसिस आसिसच्या पटला उदरा अम्मा पासो विनंती कर सांपियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा अम्मा पासो विनंती कर सांपियो सोमयाच्या पाशावाच्या गायांनी नेटयिल्ल्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो युकरिस्टतेन भक्तीन भरलेल्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळत दाखयिल्ल्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श अम्मा पासो विनंती कर सांपियो मागण्या तिरस्साण सांबाळल्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो तुझ्या शांतीपणांत कलतो जाल्ल्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो आत्म्याचे बाचवे खातीर वावुरल्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायीचा अम्मा पासो विनंती कर सांपियो गटजेवंतां तक्षण पावच्या अम्मा पासो विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा अम्मा पासो विनंती कर सांपियो आमा सुमेस्तांच्या आदारा अम्मा पासो विनंती कर सांपियो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फौजांचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणयेक आपोणे दिवन विविध कुरपे देण्यानी भरलोय आनी भगवंत फ्रांसीस आसिसाच्या शेतांत क्रिस्ताचो यासाक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासायन रावण क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर म्हणून आमी कलतेपणी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्वर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वंदितां बापा वंदितां वंदितां क्रिस्ता वंदितां वंदितां तुका पवित्रज्ञा वंदितां तुका त्रिएक देवा सर्वेस्परा आमी हांगा जमल्या तुका आराधूच्या कायल्या एका मनात आमी तुजी स्तुती गाता तुका मेळोंक त्रेता वंदितां बापा वंदितां वंदितां क्रिस्ता वंदितां वंदितां तुका पवित्रज्ञा वंदितां तुका त्रिएक देवा भाव भयणीनो सांब पाद्रे पियोच्या मोनाक हे नोवेनाचे मीस आमी भेटयत आसतना आमच्या सर्व गरजां बसत आमच्या सर तेसांव बसत देवा लागीं विशेष रितीने आमी मागया आनी पाद्रे पियोच्या मजतीन देवाचें आशिर्वादां आमी जोडून घेवया ह्या मिसाची इरादे हे बरी आसात आपल्या 54th वेडिंग एनिवर्सरी दिसा देवाक अर्गान सावन मीस भेटयता ऑक्टेविया आनी आल्बन रॉड्रिगस ही अंतरलेल्या मार्सेल आनी वेरोनिका वेगस तशेंच अंतरलेल्या जोसेफ आनी नतालिया फुटाडो हांचे बसत मीस भेटयता लॅन्सी पायस आनी कुटाम अंतरलेल्या सिप्रियन पिरेरा हांचे बसत मीस भेटयता तेल्मा पिरेरा अगस्टीन आनी जॉय आनी ताच्या कुटुंबाच्या प्रत्येक इराद्या बसत हे मीस भेटयता सिस्टर अमला SD अंतरलेल्या विलियम काचपेळी अंतरलेल्या शिबी प्रिन्स्टन तशेंच अंतरलेल्या फादर मायकल तलकिट्टी हांचे बसत मीस भेटयता स्मिता जोसेफ तशेंच अंतरलेल्या स्टॅनली डिसोसा हांचे बसत मीस भेटयता ब्युला डिसोसा आनी कुटाम तशेंच अर्गा मीस सावन भेटयता विल्मा फेर्नांडीस ह्या तेसां बसत आनी आमच्या गरजां बसत ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो भाव भयणीनो आमी सुमेस्त देवाक मोगाचें जावन आसा
आमी आमच्या जिविताचो शेवट कितें म्हणून आमी अर्थ जायचे आमी सामकां जाणा जायचे तवळ आमची जिणी सुलाबायची जाता आमची जिणी वर्ती जाता देखून आयची वाचपां आमच्या जिविताचो शेवट बऱ्या तरान जाणा जावंक प्रेरण दितात आनी पयल्या वाचपांत आमी बऱ्या तरान आयकता देवान आमकां भियोवन चलचो तो आत्मो आमकां दिवना बगर बळवंत स्वानियंत्रीत करच्या त्या प्रेरक आत्म्याक ताणें आमचेर पाठयला आमी जावन आसा देवाची परसा देखून आमी ताचे खातीर आमचें जिवीत आमी सारोंक आसा जियोंक आसा पाद्रे पियो आपलें जिवीत देवा खातीर ताणें करसिल्लें देवाक ताच्या जिवितान पयलो मान दिलो आनी तशें तो देवाचो सेवाक तो जालो आपली सगळी जिणी देवा खातीर समर्पण तर ताच्या मनाक एनवयनाचे मीस आमी भेटयत आसतना देवाची काकुळट आमी मागया देवाच्या बोक्सांनी आमी मागया नितळ काळजान आनी नितळ मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवा तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासो भगिवन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सौम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सौम्या काकळूत सौम्या काकळूत प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तुजे दैवीक कृपेन तुज्या ह्या सकाळसां पियोक तुज्या पुताच्या पाशवांच्या गायांनी नेटवण ताच्या गुडसाच्या मिस्तराक भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसावाद्वारी तुज्या अगणीत मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावंक आनी संतोषान तुजे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना सां पावलोन तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ जेजू क्रिस्ता जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभो म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या तशी आमी नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता म्हज्या मागण्यान दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें कॅण जाळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां देवान आमकां भियो करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजानाका बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगट करच्या वमटीन म्हजे सवे भागीदार जा देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें आमच्या करण्याक लागून न्हय बगार आपणे केल्ले मांडेवळे आनी कुरपे खातीर ही कृपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्ता जेजू मरिफा ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत ताणें ती उगडापी केली
ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मरिफात उजवाड हाडलें. हे सुवार्तेचे सेवेन देवान म्हाका परगडणार धर्मदूत आनी शिक्षक नेमला. हे सुवार्ते खातीर हांव इतलें सकट कश्ट सोंसून आसा, पूण हातूंत म्हाका कसलीच लज भोगना. कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांवें बरें जाणा आनी तो दीस येतलो पर्यंत ताणें म्हजे ताब्यान केल्ली भावार्थाची ठेवणी राखून व्हरची ताका तांकां सामून पातयेता. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. तुजेर सौम्या उबारता मुझे दोळे. तुझे सौम्या उबारता मुझे दोळे. तुजेर सौम्या उबारता मुझे दोळे. तू सौम्या सर्गी आसाय. धन्याच्या हाताचेर देव दवरलेल्या साकरा बरी. मुझे दोळे तुझेर आसाय. तुझे सौम्या उबारता मुझे दोळे. साकरणीचे दोळे तिच्या धनिनीच्या हाताचेर आसलेले बरी. आमचे दोळे सर्वेच पोर आमच्या देवाचेर आसात. ताणें आमची काकुळट करीसा. ताचेर आमी ते ठेवल्या. तुझे सौम्या उबारता मुझे दोळे. तुझे सौम्या उबारता मुझे दोळे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव पुनर्जीवनपण आनी जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत मानता तो सशनाक मोरचो ना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्व तुमचे सवयी आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी साधुसेव जिवानपण ना म्हणटले ते जेजूशी येवन अशें सवाल करूंक लागले. मेस्त्री, मोइजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन गेलां, एकल्याचो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासता आपले बायलेक सोडून वसा जाल्यार सरल्ल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करीत जाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्री लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मरण पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मरण पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्या पर्यंत तिका लग्न करून घेतलें. तरी एकल्याकी भुरगें जालें ना. शेकी 6 फाटल्यान ती स्त्री मरण पावली. तर मेल्ल्यांच्या जिवानपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली. ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्लें न्हय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना, देवाचे समर्थ विशयान ती कळीत ना. देखूनच तुमी पटवून पडल्यात न्हय. मेल्ल्यांतले जिवंत जाताच
दादले आनी स्त्री तशें स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरीं जातलीं देखून तांकां लग्न आसचें ना आनी मौन पावलेले जिवान जातात म्हणले विशांत मोइजेच्या ग्रंथांत जळत्या बोल्या विशांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें थंय देव मोइजे लागीं उलोवन म्हणटा हांव देव अब्रामाचो देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो जिव्यांचो देव तो मेल्ल्यांचो न्हय देखून तुमी पुरतें सुकोवन पडल्यात देवाचें उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता जिव्यांचो देव तो मेल्ल्यांचो न्हय क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडीत तुमी जाणा आसात म्हूण चिंता एक दीस प्रख्यात विज्ञानी एक संमेलन उद्देशून उलोवंक म्हणून ताका आपोवणें दिल्लें आनी थंयसर तें आपोवणें तो स्विकार करता आनी नमियरलेलो दीस तो येता आनी नमियरल्याच्या दिसा तो थंयसर संमेलन उद्देशून उलोवंक आसलें आनी वरती तयाराय ताणें केल्ली आनी थंय सभा सालाक येता आसतना तो एक पटी ताका बेजार जाता एक पटी कितें कावजेनी ताका भोगता कितें तो करता थंय पळयत आसतना ताणें चिंतुल्लो लोक थंयसर नातुल्लो थंयसर आसलेले निराशी मनीस अनाथ मनीस जिवितांत कितें सोलवल्ले मनीस बेजारांत आसले मनीस देदेस्पोर जाल्ले मनीस थंयसर आसले आनी तांकां कितें उलोवचें म्हणून ताणें समजलें ना तो चिंतूंक पडलो आनी उपरांत ताच्या बोल्सांत हात घालून 500 रुपयांचो एक नोट हाती घेवन तो 90 नोट आपल्या त्या थंयसर आसलेल्या लोकांक तो विचारता वो नोट कोणाक जाय आनी थंयसर आसलेले सक्कड हात उबारून म्हणटात वो नोट म्हाका जाय उपरांत तस्सो नोट तो 90 नोट तो हाती घेता आपल्या मुठींत दवरता पिठो करता 90 आसलो आतां पिठो जाता आनी उपरांत तो परत्यान सोडयता आनी विचारता वो नोट कोणाक जाय आनी थंयसर आसलेले सक्कड म्हणटात वो नोट म्हाका जाय उपरांत तस्सो नोट तो घेता आपल्या पांया पोंदा घालता धुळींत मेळयता ताका धूळ लागच्या बरी पळयता आनी उपरांत तो नोट विंचता आनी उपरांत सोडोवन परत्यान दाखयता वो नोट कोणाक जाय आनी थंयसर आसलेले सक्कड म्हणटात म्हाका जाय आनी हें पळोवन तो मुखारसून म्हणटा कशें वो एक नोट नवो जावं दी पिठो जावं दी धुळींत पडोवन दी त्या नोटाचें मौल्य तें मौल्य जावनूच उरता तें मौल्य चेंज जायना 500 रुपयांचो नोट जाल्यार 500 रुपया जावनूच उरता तो मेळो जाला वा पिठो जाला म्हणून ताचें मोल 100 जायना ताचें मोल 500 उरता तशेंच तुमचें जिवीत तो मुखारसून म्हणटा तुमी जिवितांत चलवले जावं पुरो तुमी जिवितांत निराश जाल्यार जावं पुरो तुमी जिवितांत बेजारांत आसा जावं पुरो पिडेशिणें तुमी वळख जाल्यार जावं पुरो पूण देवाक तुमी सक्कड मोगाचेंच देवान तुमकां हर एकल्यांक एका निर्दिश्ट उद्देश खातीर ताणें तुमकां रचलां देवाचें योजन तुमी जाणा जायचें देवाचो उद्देश तुमच्या जिवितांत तुमी जाणा जायचें देवाक सक्कड मोगाचें शिकवी जावं दी अशिकवी जावं दी दुबळें जावं दी ग्रेस्त जावं दी सक्कड देवाक मोगाचें तुमी देवाक मोगाचें जावन आसा मोगाळ भावना भयणो आयचीं वाचपां आमी नियाळ करता आसतना आमी समेस्त देवाक मोगाचीं मनशां जावन आसा देव केदींच आमकां तिरस्कार करिना देवाक आमी सक्कड मोगाचें जावन आसा एकाच अर्थान तूं आमकां पळयता आनी आमकां पोसता देखून आमी उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता देवान मनशाक हर एकल्या मनशाक ताच्याच स्वरुपाचो आनी ताच्याच सारक्याचो ताणें रचलो आमी हर एकलीं देवाचीं प्रतिरुपां जावन आसा पवित्र त्रित्वेचीं प्रतिरुपां आमी मनशाक रचया म्हणटा आमी थंय देव हांव म्हणना आमी म्हणजे पवित्र त्रित्व थंयसर हजर आसलो आनी पवित्र त्रित्वेचीं प्रतिरुपां हांव आनी तूं जावन आसा आनी कित्या पासून देवान आमकां रचलां आमी आमच्या दोतोनेंत आमी वाचलां आमच्या जिविताचो उद्देश कितें देवान म्हाका रचलां ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी ताचे थंय जियोंक आनी खंयसर जियोंक ससनाक ताचे थंय जियोवच्या खातीर हो जावन आसा मनशा जिविताचो मूळ उद्देश जावन आसा आमी देवा थंय ससनाक जियोंक आसा देखून हें संवसारी जिवीत केवल आमकां देवान दिल्लें एक देणें जावन आसा देवान दिल्लें एक फ्री गिफ्ट म्हणून आमी घेवयेत एक देणें जावन आसा आनी संवसारांत आमी कशें जियेता
ताचेर वंदोन आसा आमचें मुक्लें जिवीत जावन आसा. देखून संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां थंयसर संबंद आसा. आवय बापूय भुरगीं बाळां काजारी जोडी असलो एक संबंद आसा. पूण हो संबंद मोरना थंय तो तुटोन वेता. मोर्न जाल्ल्या उपरांत मोर्ना थंय तो तुटोन वेता. मोर्ना थंय तो संबंद आखेर जाता आनी मेल्ली आमी पुनः जिवन जाता. देवाच्या घरांत भितर एकतना आमी आंजा सारकीं जाता. थंयसर घोव बायलां न्हय, आवय बापूय न्हय, सगळे आमी एकाच कुटुंबाचे सांदे आमी जावन आसा, आंजा बरीं जावन आसा. देखूनच आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें साधू सेव कोण जिवानपणाचेर पाती येनात ते जेजूक सवाल करतात आनी हे एक दृश्य घेवन ते जेजूक सवाल करतात. आनी जेजू बरेंकन सांगता तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणीच ना. जर पवित्र पुस्तकाची समजणी म्हाका आनी तुका आसा जाल्यार असलीं सवालां, असले डावट, असले दुबाव आमकां केदींच दोसनात. आनी केदळा पवित्र पुस्तकाची समजणी तुका आनी म्हाका बरी कन जाणा आसा तेदळा भवर्त भरवशान आमी जियेता. पुनः जिवानपण कितें म्हणून आमी समजता. हर एकली आमी ह्या संवसारान आमी अंतरलेली आमी पुनः जिवन जातल्या देवा थंय जातल्या. देखूनच अखेरीक म्हणटा आमचो देव तो मेल्ल्यांचो न्हय, तो जिव्याचो देव. देखूनच तो देव अब्राम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो, देव आमचो हर एकल्याचो तो जावन आसा. आमी थंय आंजाळ जावन आसा. देखून मोगाळ भावान भयणीनो आमी हर एकलें हें संवसारी जिवीत आमी अंत्य करूंक आसा. सर्गींच्या रासाक आमी पावोंक आसा आनी थंयसर आमी ससनाक आमी जियोंक आसा. देवाची भुरगीं जावन आसली आमी समेस्त आंजा बरीं आमी जियेसे जाल्यार थंय रावचे जाल्यार आमचें संवसारी जिवीत आमी बऱ्या तरान जियोंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार प्रत्येक तरान मागया. आमेन. जीवन मुझे सोमिया मोते देने माता सोसारिया पोयना जावी करे बलिदान जेजू संगी भेटो दिता हिलान काणी गोवा उडो दाका सोरो बदलून मासारता गोवा उडो दाका सोरो बदलून मासारता. म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणणो मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. बापा तुज्या सेवका साम पियोक उगडास पियोचो उगडास काडून आमी धाना तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरूंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरांतय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाजुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्पद वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या सांता भक्तां सवे तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यांचो मुकोट. तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणे वद्वारी तूं आमकां आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुका जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरींच्या वांसतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी ससणी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन पोट आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बाबा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेन बापा, पिटर पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून सरल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकथेन सरल्ल्या समेस्तांक तुज्या बस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. अवंकार मरी देवाचे माये संगाती, भगवंत सुजेती सोपती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत पाद्रे पियो, भगवंत आंतोणो, भगवंत चार्ल्स लवंगा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी हरएकलीं पुनर्जीवंतपणांतय बरवसो धोरण आमची जिणी बऱ्या तरान जिवंक जाय असली कृपे खातीर सोम्याच्या समागण्या मुखांतर आतां आमी सांगाता मागया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले सर पिडेशिरेंतले कश्टान वरांतले आमकां निवार. त्या करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी सुख समाधान आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें रात्रेक दिल्या आमचो मेस्तांक तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें आतां हांगासर जमा जाल्ल्या आमचो मेस्तां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. सुम्या आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगा सुगुर्त जावन भाव भयण एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमकां शांती दी. भाव भयण पळया तुमचो आनी म्हजो मोगाळ इश्ट जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें वितरिवचे म्हाका फवना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिवितावन पावोंक. आमेन. सर्गी पंधरा पायता. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका. तरणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका. तरणे तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनीक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दोशी केलाय. सांपाद्र पियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावा भयणींचे सेवेंत जिवान सारूंक कृपा दी म्हण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवय असो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयच्या उंड्याचे पोषक जावन आसात विल्मा फेर्नांडीस. तांचे बसत आणि तांच्या कुटुंबा बसत आमी मागया. देव तांकां आनीकी विसनार आशीर्वाद आनी बेसावणी बरोवन दी. तांचे सर्व त्यासांवात तांचे सर मागणी स्वीकार करून तांचे जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आणि आमची बोट तुजेशी पावून दी. सर्वेस्व तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. मोगळा बापा आमचेर तुवें सांपाद्रे पियोचे विनवणेन वतलेल्या सर्व कुरपे देणी आपसत आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजातात आनी मनशांक दोश करतात. तर या वेळा आमी मागता हांगसर हाडलेल्या उंड्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे उंडे स्वीकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाई आनी पोशण मेळोव. हे स्वीकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर्व पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणी आमी भोवतीर भावार्थान सांपाद्रे पियोच्या विनवण्यान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ सांता पियो बापा मोच्या सोम्यान म्हाका दिल्या. उपकार तुजो हांव माटयता. वाजते तुज्या हातीका. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैसा. दुर्बोळ्या बावडाच्या मोरदायचा. दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा. नमान तुका पियो बापा. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैसा. दुर्बोळ्या बावडाच्या मोरदायचा. दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा. नमान तुका पियो बापा. ताचो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले. क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानात पावलोय. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैसा. दुर्बोळ्या बावडाच्या व्हडदायच्या. दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा. नमान तुका पियो बापा. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैसा. दुर्बोळ्या बावडाच्या व्हडदायच्या. दैवी प्रकाशाच्या येसंद्रा. नमान तुका पियो बापा. मोगाळ पुत्रा सौम्ये आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां. सांपाद्रे पियो आम्हा पसत विनंती कर. बगेन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमीन.